ECG केन्ना काढलेलो हार्ट चेक केलो हय किती प्रॉब्लेम असा सांगितलं ते हे हात स्टेट कर 400 बी जालती का काय हां 400 बस चालले एकदा प्रेशराचे किती असले तिका असं त्या काय नाही 130/80 हां प्रेशर बरं आहे प्रेशराचे काय नाही शुगरचं ते आहे आता शुगरची टॅब्लेट दिली कंटिन्युअस टॅब्लेट घेतात तर शुगरची टॅब्लेट प्रेशर काय ना तिथं 130/80 असतात या तुम्ही माझी सावळे बसणार तिका वत लागता तिका बसी कोविडाची फिवर जोर थंडी खोकली किती झाले तुका वॅक्सिन घेतल्या ना दोन्ही डोस कंप्लीट झाले फर्स्ट घेतल्या कितले घेतले काल नो 18 मोबाईल नंबर बघा 739193922292 आजी मका इससे पहले क्या शुगर ने चेक कर ले 90 हाँ 92 शुगर BP 157/84 heart rate 85 SpO2 99 तुम्ही याच्या पहिले प्रेशरचे कधी केना चेक केले गोळी चालू असते प्रेशर चालू असता आता खातल्यातून घेतले तुम्ही आता गोळी घेतली चार घेतली नवली तरी असा बरी असं त्यातलं ते प्रेशर टॅब्लेट घेऊन जर ऐकली बरी आता तर बरी काल घेतलं असली की तेव्हा काल आमचं तुमची अंगा दाखीत मागची दाखीत सकाळची BP बरी असा डायलॉग सिस्टॉलिक असता ती चढ असता सिस्टॉलिक आधी बरी 140 लास्ट 140/80 अशी नॉर्मल रेंज असता 90 60 अशा कालच्यान घेतलं असेल हां काल घेतलं नाही की लोकांचा आज घेवपाची असता ओके आता टॅब्लेट चालू असा तुमची ओके ती अशी बरी असं टॅब्लेट घेऊन आहात एकदा आणि एकदा चेक करून घ्या आमच्याकडे केन्ना येयला तर आम्ही मॉर्निंग येता आणि त्या टायमा आमच्या अमित सरांचे हे असतले त्या टायमार चेक करून घ्या आम्ही चेक करता मॉर्निंग शुगर तुमची नॉर्मल असा 92 भरून घे सकाळची आधी तुमची बरी आहे डायस्टॉलिक असते सिस्टॉलिक हा ती चढ हा मातशी म्हणजे वरची 2 BP असतात खालची वरची अशा असतात ती चढ असतात बाकी सगळे नॉर्मल काही नाही ऐकी असा ना तिचे करू अय्यो बरी आहे ना कडून आहे ना अरे आम्ही आज लाईव्ह आसा म्हाका गाडीवाड्याक काल बाणसाहेब माड हांगा जाल्लें जे फ्री चेकअप आसा
हं. गुड मॉर्निंग. आम्ही डिसाईड केले की आज आमची मॉडर्न ॲम्ब्युलन्स जी आसा ती आयडल दवरची न्ही आनी ताजो उपयोग करचो. समज जर आमी कुडचडे वायब्रंट करतले जाल्यार म्हाका दिसता म्हजे सारके सगळे कुडचडकारांनी इनोवेटीव आनी दुसरे तरेन चिंतचें पडटलें. आमी ही शिबीर हेल्थ चॅकअप कॅम्प कालच्यान चालू केला. काल आमी बाणसाय माड थंय दवरिल्लो. आज आमी गाडीवाड्याचेर आयिल्ले आसा. फाल्यां कुडचड्यार आमी प्लॅन केला. अशें फुडल्या येणाऱ्या काळान प्रत्येक वाड्यार वचून आमी लोकांचो बेजीक हेल्थ चॅकअप कॅम्प चालू केल्लो आसा. आतां ह्यो मोस्टली हांगा चॅकअप कितें जाता? आमी आतां बेजिकली तांचें प्रेशर, शुगर आनी SpO2 लेवल चॅक करतात. जातून समजा कोणाचें जर चड वेरिएशन आसा जाल्यार तांकां आमी 3 दिसांनी परत येवन आमच्या ऑफिसान मेळा म्हूण सांगलां, जंय आमी तांकां दोतोरा कडेन व्हरून तांचो फुडलो चॅकअप करतले वीथ मेडिकेशन. आतां हें तुमगेलो जें हें चालू जाला मेडिकल कॅम्प, तो कितले दीस पर्यंत आसा तो? हो आमी सगळे कुडचडे भागात म्युन्सिपालिटी एरिया, पंचायत एरिया जो मेरेन सोंपना तो मेरेन हो चालू उरतलो. आनी एक मेन म्हळ्यार विचारपाक जाय, फाटल्या तेंपार जो हांगा एम्ब्युलन्सी जे हे लायसन्स दिवना म्हणल्यार तेका लागून मोर्चा व्हेल्लो. आतां कितें जालां तेजें कितें येयलें तुमकां मॅसेज? न्ही तेच सांगलें न्ही की कुडचडकारांक आज वायब्रंट जातलो जाल्यार स्मार्ट आनी इनोवेटीव तरिकेन आमकां विचार करचो पडटलो. ताका लागून आमी जर तर आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट आमकां जर तर आज आडखळ्यो हाडटा, ताका लागून आमी इनोवेटीव तरिकेन आज हे एम्ब्युलन्सी प्रत्येक वाडान वचून हेल्थ चॅकअप कॅम्प चालू केल्लो आसा. परमिशन अजून मेळूना? परमिशन म्हणल्यार आमी एक डेलिगेशन घेवन हांगा पणजे गेल्ले. डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डेप्युटी डायरेक्टराक मेळ्ळे. एक 2 दीस लिव्हेर आसा. तिणें फाल्यां फ्रायडे आपूण परमिशन दिता म्हूण सांगलें. तांकां जे RCची कॉपी आशिल्ली ती आमी पावयल्ली आसा. तुमी पळयतात जे कुडचड्या सोशल वर्कर जे अमित पाटकर तेणी खुबशे इनिशिएटीव घेतल्या. जशें तुमी पळयतात ते हे फावटी जे कुडचडे मतदारसंघांतल्यान कॉन्टेस्ट करपाक इत्सूक आसा, तशेंच तेणी तेंच सोडून आपल्यालो सोशल वर्क चालू दवरला. आनी तेणी फाटल्या दिसा सांगलें तशें आपल्या टिकेट इज इम्पॉर्टंट, आपल्या सोशल वर्क समाज कार्य करपाक जाय आनी ते हितून तेणी काम चालू दवरलां. आनी आयज आमी आसा गाडीवाडाचो काकोड्या क्षेत्र आसा ते गांवांक आसा. आनी काल जशें बाणसाय माड जशें तेणी कॅम्प घेतलो तशें आतां चालू उरतले. तशी फुडें बी एक्टिविटीज आसा. आमकां एक दिसपा जाय की पॉलिटिक्सांक जर खंय आसता हे समाजकार्य इम्पॉर्टंट आसा. जशी जर सगळ्यांनी जर अशे हातभार लायले अशें न्हू फक्त हेच्या टायमार न्हू, हरशीं सुद्दां जेंकां गरज आसा. आतां तुमी पळयतात आनी खुबशे लोकांक जे कोवीड टायमाक खूब हेल्थ इश्यू जाले, लोकांक भायर सरपाक मेळना, लोकांक खंय तरी एम्ब्युलन्स पावना, हे जालें. ह्यो गोश्टी अशे तरेन घडटा जाल्यार लोकांक हेजो सपोर्ट मेळटा. आनी असली गोश्टीक सरकारान सुद्दां मतभेद धरनासतना कोण फुडाकार घेतात तांकां सपोर्ट करून ह्यो गोश्टी करपाक दिवपाक जाय. आमी गोंयकार खाना खातीर लायव्ह आसा गाडीवाडा कुडचड्या.